सर आयज आमी पळयता की सांगोळडा पंचायतीन एक तुमचो डिस्कशन मिटींग आशिल्ली रिगार्डींग द देशमुख कन्स्ट्रक्शन जे आसा सांगोळडा हांगासर रिगार्डींग ते खंय तरी इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ताचेर तुमचो कितें थाराव पास जाल्लो आसा आयज? इलिगल हे हांव म्हणूंक शकना, कित्याक ताका कन्सर्न डिपार्टमेंटान ताका ऑलरेडी ताका लायसनां इश्यू केल्या. पूण इश्यू करता आसतना TCPन ताका तेचें टायटल तरी एटलिस्ट चॅक करपाक जाय. TCP टायटल एक्चुली चॅक करतात. हांव नको, हे एक्चुली कामिलो फॉन्सेकाची ही प्रॉपर्टी. तेंच्यांनी एग्रीमेंट फक्त हेंचे कडेन केल्लो डेव्हलपमेंट गामा बिल्डर्सान देशमुखा कडेन केलो. तेंचो डॉक्युमेंटूय आमचे कडेन ना. आनी तेका तेन्ना 5 वर्सां पयलीं डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन तेची केस आसली. तेची पयलींची सनद म्हणटालो हांव नको, पूण तेन्ना तेका डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमी ऑर्डरूय लायल्या तेका नवी सनद करची म्हणून, कन्वर्जन करचें म्हणून नवी. तें तेंच्यांनी करूंक ना. आनी डायरेक्ट तेंच्यांनी रिन्युवल जेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन मागलेलें तेन्ना म्हाका विथआवट एनी हे करिनासतना सेक्रेटरी नासलो, सेक्रेटरी कोण आसलो तेणी काडलें आनी विथआवट इन्स्पेक्शन तेका रिन्युवल लायसन दिलें. तेन्नाच हांव तेका पॉयंट सांगतालो आसलो, बाबा अशें अशें आहा म्हणून. बिफोर दॅट कोर्टान आनी सिवील कोर्टान आनी एक जजमेंट येयलां. तें कितें कोर्टाची डिक्री आहा दॅट इज अ 6 मीटर रोड. कित्याक लोक थंय 10 घरां आहा लोकांची, लोकल लोक रावता आमचे. तेंच्यांनी लोकांनी लोन काडून तेंच्यांनी घरां बांदल्या आनी आयज तेंच्यांनी खंयसर तरी देशमुखान कंप्लेन घालून आयज TCPन तेंचें लायसनां घराची रिवोक केल्या. ऑलरेडी ताका पंचायतीन TCPनूय दिल्ली आनी पंचायतीनूय कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें आनी सडनली देशमुखान केस घालिना तेंची लायसनां रिवोक केली तेंची. पूण लोकांक अशें कितें आहा, रिवोक तेंच्यांनी प्रॉपर चॅनलान लोकांनी पयशे इकते लोन काडून घेतला आनी तेंचे परतून तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन करून तेजी खंय तरी आयज ते बाबड्यांक तांकां न्याय मेळना. आनी प्लस तेका कोर्टाची डिक्री आसली एक जाली, प्लस तेचो मागीर फाटल्यान चंद्रकांत केरकारान प्रॉपर ऑनरान कामिलो फॉन्सेकान सेल्डीड मारलेली आहा. 110 स्क्वेअर मिटर ही सेल्डीडूय लायिल्ली आहा. पंचायतीन ऑलरेडी डॉक्युमेंट दिल्ले आहा. सगल्यो जितल्यो ऑर्डरी आहा न्हू तितल्योय पंचायतीन दिल्ले आहा. सरपंचाक आमी सांगलें मातशें रीड आउट करून, सरपंच पळोवपाक रेडी ना, कळ्ळें न्हू. सरपंच मातशें तुजो कोण एडवोकेट कन्सर्न आहा न्हू ताका दाखय बाबा हेतून कितें कितें आहा. लोकांचेर न्याय करूं नाकाय. बिल्डर कितें आसता, लोकांचें तेंचें काम बिल्डींग बांदपाची, विकपाची, वचपाची, फाटल्यान लोक आहा ते सवर जाता केन्ना. आनी तेचेर TCPचो पॉयंट आसता एक, कितें कोणाचे वाटेचे कितें प्रॉब्लम आहात बिफोर ऑक्युपन्सी यू हॅव टू सॉल्व दॅट म्हणून. तेका पण सरपंच हांवें सगळे मिटिंगेक सांगलें, सरपंच आयकून घेयना, कळ्ळें न्हू. पण सर ही जी प्रॉपर्टी आहा ही कामिलो फ्रॉन्सेका जो आहा तो आहा सध्या ना, ही इज ऑलरेडी डेड. लास्ट 5 वर्सां तो मेलो. तेजी फॅमिली 2 जाण चेडे आहा. तेजी फॅमिलीची प्रॉपर्टी ती. फॅमिलीची प्रॉपर्टी जातकूच तेंच्यांनी कितें करूंक जाय, तेंच्यान इन्व्हेंटरी करपाक जाय आनी सेल्डीड करपाक जाय. टायटल ना तेका, टायटल फ्लोर कांय ना. तो हांव तेंच म्हणटा, टायटल नासतना TCPन तेका कशें दिलें लायसन. गामा येयल्लें आसा लायसन, गामा बिल्डर्स देशमुख, गामा बिल्डर. आतां तो कोण तोच कळना गामा बिल्डर देशमुख. हांवें तेंच सांगलें, बाबा तेंचे आतां सेक्रेटरी कोणाक उलयलां, तुका ऑक्युपन्सी पयलींचो सेक्रेटरीन कितें करूंक जाय तेंकां जेन्ना हांवें सायड इन्स्पेक्शन केलें सगळें नोट बरोवन हाडलें. विथीन कितें तरी एक हें आसता, सेक्शन आसता, विथीन 30 days तर दिना जाल्यार तुमचें लायसन तेका दिवचें पडटलें बिडिओन वचून म्हणून. तें सगळें बरें, पूण तेका बिडिओन सेक्रेटरीचें काम आसता तेका रिप्लाय दिवपाक बिडिओ तोय दिवंक ना तेंच्यांनी. पळय हांगा हितून खूब सगळें मिलावट आहा सगळें. पंचायतीनूय इन्स्पेक्शन केलेलें पंचायतीन इन्स्पेक्शन करून आदले सेक्रेटरी शीज ट्रान्सफर्ड नाव. पूण तांकां तेन्ना हांवें नजरेक हाडून दिलें, बाबा हो दीस इज अ कन्स्ट्रक्शन आनी दीस इज अ हो रोड जो आहा ही प्रॉपर्टी आहा ही तेणी ऑलरेडी कामिलान ऑलरेडी घेतलेली आहा हेणी आमची चंद्रकांत केरकान. आनी हे बिल्डिंगेक हेका सेटबॅक ना, कळ्ळें न्हू. हे सेटबॅक खंय तरी तेंचे मीस काड. तांकां सांगलें वच आनी चॅक कर. एक्चुली 30 days जाले बसून जाले. बिडिओन मातशें परतून इन्स्पेक्शन करपाक जालें. लोकांचे न्याय करूंक अन्याय करूंक ना. बिडिओन इन्स्पेक्शन करपाक जाय परतून. तुम्ही आयज मिटिंगेन कितें डिस्कशन केलें आयज? ना, आतां सेक्रेटरी काल ते मेमोरंडम बिडिओचो येना फुडें तेणें आयज मिटिंगेक प्लेस केलो सेक्रेटरी कडेन आमी आमचे सी कितें आसली ती आमी घातल्या, बाबा अशें अशें डॉक्युमेंट आहा, हे डॉक्युमेंट ताका प्रोड्यूस केल्या. तेंच्यांनी ऑलरेडी सबमीट केल्ले. कोणी ते पार्टी जे आहा न्हू, 1-2-4 पार्टी आहा न्हू, घरां आहा न्हू तेंच्यांनी, पाटील बिटील चंद्रकांत बीन कोण, तेंच्यांनी ऑलरेडी तांकां कितें दिल्या, सगळे फायल दिल्या, पंचायतीक दिल्या, बिडिओक दिल्या. बिडिओन पळोवंक ना आनी सेक्रेटरीनी पळोवंक ना, सरपंचांनी पळोवंक ना. हे बावडे सगळ्या ऑफिसांनी बावडे बेश्टेच भोंवतात. पळय कितें आहा, सरपंच आनी सेक्रेटरीन कितें तरी आमी बोव मारून कांय फायदो ना.
ते लास्ट आय एम नॉट द वॉर्ड मेंबर, हांव दुसऱ्या वार्डाचो मेंबर, पूण लोकांक खंयचे आमचे लोकल जावं भायले जावं कोणी तेंच्यांनी पळय लोन काडून जेन्ना घरां बांदता खंयसून तरी तेंचे अन्याय जाता, तो सरपंचाक हांवें सांगलें दोनाय पार्टींक घे आनी बस आनी तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व कर म्हणून. तें करपाक कोणूच सोदिना. आमी कितें करपाक सो सांगता. जो प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर आहा तो त्या कन्स्ट्रक्शनाक सपोर्ट करता. तेंच्यांनी आतां कितें आमच्या सांगोळ्ळा पंचायतीन एकटो मेंबर डिस्क्वॉलिफाय जाला. आतां कितें आहा ती म्हणटा सरपंचा वांगडा आनी 2 मेंबर आहा सपोर्ट करतात तिका आनी आमी सपोर्ट करिना. 3 आहा दॅट इज नो मेजॉरिटी. कळ्ळें न्हू. मेजॉरिटी ना तर पास करूंक ना ते आमी रिजेक्ट केला ते. लेट द डिसिजन फ्रॉम द डायरेक्टर पंचायत. सो तुमी आतां डायरेक्टराच्या गायडन्साक रावल्या. हय डायरेक्ट पळय आतां 30 days जावन गेले. आतां व्हिडिओ आतां सेक्रेटरीन रिक्वेस्ट केला मातशें तुजेर घेवंक ना. फाल्यां लोक म्हणले तुका कांय सोदल तूं आतां एक आनी एक आमचो डायरेक्टर पंचायत हेड ऑफ द पंचायत. सो आमी डायरेक्टराक एक एप्लिकेशन करूया सगळे डॉक्युमेंट कितें कितें आहा ते प्रोड्यूस करूया आनी लेट द डायरेक्शन टेक द फ्रॉम द डायरेक्टर पंचायत वॉट तेका घेवन डिसिजन. सो ऑन वॉट बेजीस आतां BDO ऑक्युपन्सी नोटीस तुमकां सर्व कर म्हणटा. ना व्हिडिओन ऑक्युपन्सी सर्व कर म्हणून सांगू ना. एक्चुली तो कायदो सांगता 30 दिसा भितर तुमी दिना न्हू जाल्यार तुमकां दिवचीच पडटली कायद्या प्रमाणे म्हणटा. तो कायदो सांगता पूण दिवप ना ते आमच्या सेक्रेटरी आनी सरपंच आनी बॉडी मिटींग थारयतली न्हू आफ्टरवर्ड. पूण अशें लोकां खातीर आमचें कितें आहा मातशें खूब तरी खंय लोकांचेर आमच्या लोकांचे लोक जे आमचो गोंयचो लोक आहा न्हू आमच्या तेजेर अन्याय खंय तरी जाता हो मातसो सुटावो करपाक जाय सरपंचान ती मातशें एफर्ट घेवपाक जाय. हांव ना करिना हांव करिना हीं उतरां बंद करपाची ती सरपंचान. सध्या आमी पळयता सर 1 फेज ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा आनी दुसरो कन्स्ट्रक्शनाक चालू आसा. प्रमाणे तेका नवी कन्वर्जन सनत कर म्हटलेली की खंयचे 3 वर्सां 4 वर्सां पयलींची हो डायरेक्टराची वाडी आनी स्टील तें काम चालू आसा आनी तेका व्हिडिओक लेटर कर आनी स्टॉप कर म्हटलेलें. एकदां केल्लें तें 2 दिसांनी परतून तेका डायरेक्शन दिलें व्हिडिओक परतून तेंचें काम स्टार्ट जावं दी म्हणून 4 दीस बंद दवरलेलें परतून स्टार्ट फुली सपोर्टींग तें. सो खंय तरी BDO हेतून आनी TCP इनवॉल्ड आहा. व्हिडिओचे भितर कांय ना. व्हिडिओ इज सारको आमकां हें करता. बट वाय ही इज नॉट गोईंग थ्रू द स्टडी ऑफ द कन्स्ट्रक्शन. पूण पळय आतां कितें आहा हेणी स्टडी करपाची गरज आसली व्हिडिओन. बाबा तेंच्यांनी एक 15-20 दीस पयलीं तेंच्यांनी सगळ्यांनी जे कोण म्हणजे ज्यो फायली येता त्यो BDO रीड आउट करिना तेजेर अभ्यास करिना आनी सायनी मारून पास आउट करता. जे आतां कंप्लेनर आहा न्हू तेंच्यांनी फायली व्हिडिओक दिल्ल्यो आनी काल व्हिडिओ कडेन उलयले. व्हिडिओ सर म्हटलें मातशें तें पळय तेंच्या लोकांक मातसो न्याय दी तूं म्हटलें कित्याक ते फाल्यां विकतले आनी वयतले मातशें त्या लोकांक मातसो न्याय दी म्हटलो आमच्या लोकल ते लोक. व्हिडिओनी मातशें तेजेर स्टडी करपाक जाय आसली न्हू. आतां म्हाका सांग सेक्रेटरी त्या वटेन तेका 30 दिसा पळय तेका व्हिडिओक लेटर करिना आनी व्हिडिओ काडिना आनी लास्टाक काडटा ते सेक्शन दाखयता तुमी 30 दिसा पळय. दीस इज सामकें खंय तरी लोकांचेर अन्याय जाता मॅडम. सो तुमची मागणी कितें आहा डायरेक्टराक. पळय डायरेक्टरान हेचेर बरें स्टडी करपाची आनी कितें तो तेणी डायरेक्टराचें कितें डिसिजन आमी जावंक शकना पूण डायरेक्टरान स्टडी करून कितें तरी ते न्याय दिवंक जाय लोकांक. सो फॉल्ट कितें आसा सद्या कन्स्ट्रक्शनाचे हे. पळय कन्स्ट्रक्शनाची फॉल्ट आमी टॅक्निकल न्हू पण जेन्ना आमी सायटीर वयतात जेन्ना आमचे नदरेन येता आनी कोर्टाचे जेन्ना आमचे डॉक्युमेंट नासतना आमी उलोवंक शकना. डॉक्युमेंट कितें आहा डॉक्युमेंट जेन्ना कोर्टाची डिक्री आहा इट इज 6 मीटर रोड फ्रॉम चोगम रोड टील द चंद्रकांत केरकार. कळ्ळें न्हू 6 मीटर कोर्टाची डिक्री आहा ती तेंच्यांनी पयलीं स्टडी करपाक जाय आसली. ती कोर्टाची डिक्री सांगलें हांवें म्हणलें जाल्यार स्टडी कर म्हणलें. पळय तो फाल्यां सेटबॅक आहा बिल्डिंगेचो सेटबॅक आहा न्हू तो सेटबॅक ताका दवरूंक ना. कळ्ळें न्हू. ती चंद्रकांत केरकाराची प्रॉपर्टी इज अ सेल्डीड रजिस्टर सेल्डीड आहा तेजे कडेन. कळ्ळें न्हू. आनी मेन म्हटल्यार आनी ताका फूल सारकी देंवती आहा ती ताका एक्चुली ड्रेनेजीची इम्पॉर्टंट गरज आहा फ्रॉम द चोगम रोड टू नाल्यार लोकांच्या घरांनी वयतलें तें. कितें आसतलें मॅडम पळय फाल्यां ही विकतले आनी वयतले लोकांक खूब त्रास आहा. इन फ्युचराक हाचो खूब व्हडलो इम्पॅक्ट जावं शकता विलेजराक जातलो आनी हांगा तशेंच घडटा कित्याक हांगा मेजॉरिटी नासतना पयलीं तशेंच जालां आनी मेजॉरिटी नासतना सरपंचाक एक्चुली सरपंचाचो कायदो यू आर द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द विलेजर्स. यू हॅव टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम. तूं सॉल्व प्रॉब्लम करिना म्हाका नाका हांव ना अशें म्हणूंक शकना. यू आर द चेअरपर्सन. आयज लोक तुका कितें करता ते पळयतात लोक 4 लोकांक न्याय दी.